नमस्कार. हांव उर्मिला प्रभू. तुम सगळ्यांक मिगेल चॅनलांत हार्दिक स्वागत. आमी आजी इंडिपेंडंट जावन 75 years जाले. मात्र आमगेर बोटू जय पच्चीस. Next series of from Pacchave Paan to Picikile Paan. ती आमकां flashback pre-independence era like interesting stories ती तुमगेल खातीर specially select करून दवरला. Are you ready to listen to her and to those interesting stories? जय पच्ची सगळ्यांनी येसो म्हणला थंय. Now are you ready to share Of those course. interesting stories Of with course, us? of course. Of course. Zale. You all are really lucky ones, dear friends. चलो जय पच्ची स्टार्ट करूया. प्री इंडिपेंडन्स इरा वय. फर्स्ट त्या- क्वेश्चन. नाही त्या टायमार पुरे इंडिपेंडन्स मागीर आमी पुरे ब्रिटीश काळगतीचे पळय ते आमकां तेंगेले राज्य राबून अभ्यास शिवाय मागीर कसो न्हय क्लिनलीनेस तांगेले अशी कूक आशिल्ले तांकां क्लीन जावका पळय त्या टायमार तांणी कसर मारी रस्त्यांनी सगळे उदक पायपान उदक घालून धुवचे आशिल्ले एवरी वीक धुवचे मारी ते सारणीन घेवन न्ही अशी उदक मारची मारी आतां कशी उज्ज न्ही लागल्यार तुमी फॅब्रिकेटाची उदक सोडता ती तशीच त्या नमनेर उदक घालून धुता आशिल्ली जी आनी तेची उदक पायप गटरान तूं मागीर गटर मारी पूण 2 बिल्डिंगां मदीं जाग आसतालो ते सगळे कांय प्रेजना ना म्हूण सगळ्यांनी थंय वयर दाखून कोयर उडोवचो तातूंत बिळ जावन कोळी इंदुरो सगळे आशिल्ली म्हूण त्या वेळ मारचे खातीर एक ते बाद दीत न्हय म्हूण तांकां ते बिळांतूय थंय उदक सोडचें उदक सोडकून तांणी जिवा अशें पुरे भायर धांवन येता आशिल्ले ते हांनी मारचे बोड्ड्यांनी तांकां म्हणटली ती म्युन्सिपाल्टी तांकां कोण कितली विंदूर मारता पळय तितली तांकां दूड दिता ती म्हणून कितली की चार्ज आशिल्ले म्हूण ते तांतू जाल्ले मागीर तांगेल काळगतीक रॅशनांनी आशिल्ले रॅशन म्हळ्यार एक मनशाक 1 पाव तांदूळ मागीर गंव आसता आशिल्लो 4 पाव गंव मागीर ज्वारी आनी बाजरी जोळ म्हणटात पळय मक्का ते साकर सगळे रेशन आनी दुदाचे विंगड ते दुदा कार्ड आमी मागीर तांगेले वचून घेवका एप्लिकेशन करून तुमी कितली दूद घेता ती त्या वेळ बरोवका 2 शेर आशिल्ले तेन्ना 2 शेर म्हळ्यार एवरी डे 2 शेर घेवका एक अर्द शेर वापस चड दी म्हळ्यार दिनात तांणी ते व्हरल्यार मात्र दितात ते दुटा राब म्हणून टांकी येवचे आशिल्ले म्हूण तशें आशिल्लें मागीर रांदेकाई ते पुरे सौरग नारळू आतां पुरे नारळ 30 रुपयांनी म्हणटा ती त्या टायमार 5 आणे सुमार व्हड नारळ बस्तू व्हड आसल्यार ताका 6 आणे तांणी थंय वाण्याला गेल्यार आदा देव म्हळ्यार तो बेतून दिता आशिल्लो इतलें म्हळ्यार सगळो व्हेल्यार आमकां खर्च ना जाल्यार 2 दीस 1 दिसान वायट जाता पळय आनी तेन्ना फ्रिज्जी म्हूण कोणाकय हांव आयकनीत ते फ्रिज्जी ना आशिल्ले तशेंच केळीं तशींच गव्हर्मेंट फूड ना ते 6 डझन 8 डझन हाजे लायक ग्रीन हाजी पळय ते वसय केळ म्हणटात ते त्या वेळ तशी सौरग प्रत्येक अशी पळोवचें गेले पळय पुरे सौरग आशिल्ले आमकां तातूंत कांय डिफरन्स कळनाशिल्ले आमी पारतंत्रांत आसा ती आमकां बारीक कश्ट आसा ती आमी गोतू ना इतलें आमी लायक खावन पिवन आसा ती अशें ना तांदूळ ना जाल्यार व्हड तेन्ना कसो तांदूळ आमगेले घरकड मेला ना ते मस्त जेवण ते जॉयंट फॅमिली म्हगेले बाप्प आशिल्लीची म्हगेले मावळण्यो 2 जण तांणी पुरे विडो आशिल्ली ती मग तांणी आमगे ती आशिल्ली मागीर चेडू कितले की चेडू घरांत एक उणें मागीर 15-20 जण आसता आशिल्ले आनी तेन्ना गॅस वीस कांय ना आशिल्लें अशी रान्नी उज्ज घालून पळय लाकूड दवरून तशी उज्ज आशिल्लो ताजेर रांदप करपा नको जाल्यार न्ही ते चपातकी भाकरी की तो दाळ जावका तिची आनी म्हालगड प्राय जालेल्यांक आनी शीत जावका तिची पुरे त्या नमन्यार पुरे हें जावन आसता आशिल्लें मागीर कशें जालें अशें एक जेवणाक एक आशिल्लें टिटवळा गेल्यार 5 किलो तांदूळ हाडच्याक परमिशन आशिल्लें एलावड आशिल्लें ट्रेनर एक मनशांनी ताजे वयर धरल्यार तांकां धरतात ती एक ते पुरे तांणी घेतात वय आमगेले आम्मान वचून हाडचें आशिल्लें टिटवळा वचचें त्या ट्रेन येवन राबली कुळे सांगचें चावल का गाडी आया म्हणून
मागीर ते हांडीर लांबूच्या जावं का ना 5 किलो तांदूळ घेवन येता कसो की एक भांगरा गाठी हाडटात की मुळ्ळेक का त्या नमनेर ताका वॅल्यू जाय ते पुरे मालगड्यांक पुरे तांकां आशिल्ले ते शीत जेवशीन म्हूण तें जालें मागीर कसो न्हय हगूर हगूर आमकां सगळें स्वातंत्र्याक आनी वचका म्हूण लिडर्सांनी पुराय आमकां घेवन वचूं आशिल्ले ल्हान 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 आनी काँग्रेसमॅन एकदम गांधी टोपी पुडवे कोटू तांगेले तोच ड्रेस आसता आशिल्लो पॅन्ट बींट ते नाशिल्ले म्हूण ते सगळे घालून आजी तांकां पुरे पॉलिटिक्सा इंट्रस्ट आमकां कसो कळटा आमकां चौपाटी वचचें गांधी लॅक्चर आसा जी 5 घंटेरी मागीर चौपाटी वचचें चौपाटी वतना आमी सुरवेर सकळे मागीर ते आमकां रेंवेना गुड्डे निगोर खेळूंक लॅक्चर आमकां कसो कळटा तें पुरे तांकां पुरे हांव ऑलमोस्ट तेन्नाच पुरे ग्रेट लिडरां पळयलां हाका महात्मा गांधीक पळयला तो इतले पुडवी न्हेसून एक खांद्यार रांगस घालून मानतारो 2 दिसान 2 चलयो तांगेले खांदारात घालून हांव महात्मा गांधीक तागेले हांगा चौपाटी गिरगांव चौपाटी तागेले लॅक्चर आशिल्लें म्हूण ताका पळोवचें गेलें हांव पळयत लागून तागेले हाता बोट दसो आनी ते इतले ताणें पुडवी न्हेसचे आनी ताका सांगतीक 2 चलयो तांगेले खांद्यार हातांनी घालून हें प्राय जालें पळय म्हूण तशें वचें ताका पळयलां उडगासच म्हाका बाळ गंगाधर टिळक ताका पळयलां मात ते फेटनी बांदून पुडवे आनी तांगेली इतली इतली दिगक हें अशें सदृशें ते आनी घालून ताकाय पळयलां मागीर नेहरूक पळयलां गांधीक पळयलां वल्लभभाई पटेलाक ताका पळयलां मोस्टली सगळ्यांक आतां नेहरू म्हळ्यार कुळ्ळे आमगेले घरा लागींची ब्लायंड स्कूल आशिल्लें आतां ते आसता हांव लेखचें ते ब्लायंड स्कुलाक ताका आपयलो कसले की इनॉग्रेशनाक की कसले फंक्शन आशिल्लें की ते म्हाका वचना तेन्ना आमकां आपयलें आमकां एक खुशीशी नेहरू पळोवचें वचचें म्हणून आनी तेन्ना पब्लीक अलावड नाशिल्लें आमकां आमगेलें हॉटेल आशिल्लें न्हय ते तांगेले ब्लायंड स्कुलाक पुरे तन्नीचे कोणी गेस्टान आयले खाण पुरे आमगेले हॉटेला दाखोवन वचचें म्हूण तांकां सगळें आमगेलें गुर्तू ते तांणी आपयली म्हूण आमी चमकली ती नेहरूक पळयतना कसो चंदू म्हळ्यार ही भारी चंद आशिल्लो गोरो 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 तांगेले ते युनिफॉर्म वच न्हय मात ते टोपी टायट पायजमा आनी तागेले दिग कोटू ताजेर कोटी सकट घालून लायक आशिल्ली पळोवचें आनी वेरी हँडसम ताका पळयलां मागीर कोण वल्लभभाई पटेल ताकाय पळयलां एक म्हळ्यार म्हगेले अन्नाल भाव भयणील चेलो मावळील पुतान गिरगांवाक हॉटेल केलेलें सेंट्रल लंच म्हणून ते सेंट्रल थिएटर आसा आतां तास की ना म्हाका गोतना ताजे बगलेनच आशिल्लें ताजे ओपनिंगाक ताका आपयलो सरदार वल्लभभाई पटेल सरदार म्हणटा पळयल्यार एक नंबर ताजे नांवां कशी वजन आसत तशी ताकाय तशीच दिगरून भरत पळय पर्सनॅलिटी दिगरून भरती जावन तोय तशीची त्या पुडवेनी त्या टायमार पुरो जाणां न्हेसचे पुडवे आशिल्ले तागेलकारान आशिल्ले तागेलकारान आसल्यार त्या टायमार इतलो व्हड व्हड लिडर आपूण ओपनिंगान म्हणटना जॅन भरता ती ते वाजप हें तें सगळें आमकां सांगतना वचनातल्यार कांय चंद आसवा आमकां आपयल चेडूंक तुमी येता जाल्यार ये तुमी आमकां सगळें वता आशिल्लें वच्चा खंय वच्चा जाल्यार कळटा आशिल्लें आमी सगळें सुमार जण चमकली ती आमी चमक तुमी पळय आयल्यात वय तुमी हॉटेलां बसना म्हाका सोचून बसका म्हण म्हाका म्हळ्यार आमी गोतोच ते म्हाका म्हळ्यार एक उदकां टांक आशिल्ली ते पळय लोखंडाचें आसता मड कलराक तसो टांकी ताजे वयर वचून चोण बस आमी केन्ना गेले वय आनी थंय बेसचें आनी पुरे ऑर्डर दिवचें कसन जाय ती की खाण तें बटाटवड म्हणाली बिस्कुटां पड म्हणाली ती दोस म्हणाली ती एकल्यान हाडलेलें आनी एकल्यान हाडचें ना इतलें तागेल्यान तुला एक कुडको खावन पळोवंक ना ताजे मागीर कडेर कोल्ड ड्रिंक एक कॉफी ते पुरे आशिल्लें म्हूण ताका आरे वापास तो घेवन हॉटेला येद्राक कसलें फंक्शन म्हूण पळोवंक ना थंय पुरे राबचें थंय राबून सगळें पळयलें आख्खो पळयल्यार मना खुशी दिसली एक इन्सान अशें आसा भरती वल्लभभाई पटेल म्हळ्यार तांणी सगळें भित्त आशिल्लीं ती आमगेले महात्मा गांधी आनी मागीर तागेले पुरे वतच न्हू सत्याग्रह हें तें आनी वो तसलो न्ही वो घणा गट्टी मागीर एक पाटी चौपाटीर गेली तागेले सरोजिनी नायडू पळय
तिगे लेक्चर आशिल्ले. नायटिंगेल ऑफ इंडिया नायटिंगेल तिगेले तिगेल्याक पळय आतां तूं सब्जेक्ट कसन उलयतली तांणी निमगेले रे ते गोतू ना कसले वच्चे कसन मागीर ताका पळोवच्याक आनी खेळूंक आमी वचे आमगेले. मग त्या सकडे पळोवन जालें नेहरू पळोवन जालो. मागीर कसन मुदूस आमगेले घरा लागीं पुरे स्टुडियोज आशिल्ले. एक ब्लायंड स्कूल हैदराबाद सेंट्रल स्टुडियो थंय शुटींग जाता आशिल्लें. थंय जाल्यार आमगेले होटलां दाखोवन ते एक्टर्सांनी येयले पळय तांकां काय जाल्यार आमगेले होटलां दाखोवन सोंपलें. आमी ते चेड्या लोटू वचे कोण आयल कुडे आमकां सेंट्रल स्टुडियो शुटींग पळोवचें आसा आमकां. गांवांत आमी एक नमणे जनशे आनी आमकां सुमार जाणां गुर्त आशिल्लीं. दिलीप कुमार आनी राज कपूर, नर्गीस, मधुबाला आनी सकळी म्हळ्यार पुरे ग्रेट पळय. आनी देवानंदू सगळ्यांक वचून पळोवचें करचें म्हळ्यार प्रीत आशिल्ली. म्हूण थंय वचें आशिल्लें. मुखार येयल्यार फेमस सीन लॅबॉरेटरी म्हूण पिक्चर हांगा कळ्ळी कुडले ते थंय दाखोवचें एडिटींग हें तें करून. थंय एक्टर येता आशिल्ली. थंय भायर दिकना पुरे वॉचमॅन राबता आशिल्ले कोण नासोना ती. आमी पुरे गुर्ताच न्हय आमकां पुरे भितर वचच्याक की तांगेले वयर थिएटर आशिल्ली ती वयर तो पुरे सनसन थिएटर थंय पुरे तांणी दाखोवचें सुरवेर पिक्चर काडलेले कसं नाही ते मागीर सिनेमा घालचे. तुम्ही ट्रॅव्हल कशी करता आशिल्ली एक कडेन तुवें आनीक एक कडेन कसं ते ट्रॅव्हल तुम्ही इंटरनली तुम्ही खंय तुमकां एक कडेन आनीक एक कडेन भोंवका जाय असल्यार तुम्ही कशी ट्रॅव्हल करता आशिल्ली? आमकां लेफ्ट रायट कनेक्ट आशिल्लें. आमकां सगळो गांव समकून भोंवचोच अभ्यास. तशें एक तूं सांगता जाल्यार तुगेले माय एकपाटी चेंज कसं जाला म्हणून खंय की दादरा दाखोवन खंय की दाखोवन चमकून ती गिरगांव जावन फोर्ट आनी सकयल जावन वचून येयल्या चमकून वय असं इथे गो नाही गो कसं चेंज जाला की कसं म्हणून पळोवच्या का आमकां अभ्यास चमकूच. आतां ते हागेले कोणाल ते कोणाल गो ते गांधीले कसं ते एक आशिल्ले पळय ते ग्रँड रोडा दाखोवन वतनाची आशिल्ले ते गांधीन राबचे आशिल्ले पळय ते तशें वचचें मुळा ग्रँड रोड स्टेशना दाखोवन भायर तर तशी मुळा वतन ते बिर्ला हावस म्हूण आशिल्ले ते आमी पळोवंक न्हय तशें वचचें. आतां सादारण पळय तुगेले गिरगांव तेचे कडेन ग्रँड रोड रांदेकाय घेवपा जाल्यार ग्रँड रोडाक इथे ताडदेव नाशिल्लो ग्रँड रोड थंय गेली ती थंय दाखोवन एक कसन केक घेवका जाल्यार आनी एक कडेन गेली ती गिरगांवां गेली ती लेफ्ट रायट करून हे ट्राम म्हळ्यार ट्रान्सपोर्टेड ट्राम आशिल्ले. ट्राम आनी BST बस. ट्राम जाल्यार पळय डबल डेकर आशिल्ले सिंगलय आशिल्ले. सिंगल आसता ताका दोन आशिल्ली ती विंगार 2 ट्राम आनी सौरग एक आणा तिकीट एक आणा मागीर खंय मदें चेंज करचें आसता तेन्ना ताका सांगता आतां आमकां शिवडी म्हगेले मामराब शिवडी वचपा जाल्यार ताडदेवा दाखोवन ट्रामार बसल्यार भायखळा ते ट्राम थंय सांगचें ताका भायखळा बदली शिवडी देंवून तेन्ना तो एक तिकीट काडून ताजेर पंच करता आशिल्लो भायखळा दाखोवन ते म्हूण एक आणा ते ताजेर वचचें. म्युजियमा वचका कोण आयल कुडले भोंडाच्या व्हरची मागीर खुशीची ट्रामाक एक आण दिलो तिकीट पंच केलें वयर वचून बसली ती सगळी बोंबय दिसता मातशें आसता न्हू ते आनी तो देंवन येतना तो ट्रामा ड्रायव्हर तो आनी येद्रार राबचे तांकां घंटी ना ते पांया मुळा एक कसन की लांकडाक कूड कसो ते मारली कुडले ढें टें 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 जावचें ते मुद्दम तो देंवन ताजेर पांय मारले शिवाय तो देंवचे ना. ते एक सगळे गमत आशिल्ले ट्रामारी बस तशीच. गर्दी म्हूण आशिल्ली की गर्दी कोण चड वच नाशिल्ली जे अगत्य आशिल्ली मात्र की दुड्डू मारची केची टायटस्ट आशिल्ले. आतांच्या वरीची लाकटल्यान आनी कमाय नाशिल्ली जेन्ना
मग ते सकळे जाल्ले मागीर एक पाटी उवार येयलो बॉम्बे गांवांतू आनी खंय की एकडे बिहारांत की बॉम्बेन की खंय म्हाका उडोक आसना फ्लड म्हळ्यार उवार आयलो पुराय जनाल पुरे घर व्होळून गेलीं ती सकळे आतां व्हड व्हड लोक आसता न्ही पुरे हेल्प केले ब्लँकेट मॅन्युफॅक्चरान करता तांणी ब्लँकेट दिले तशें पुरे केले जाल्यार जे नाका घालचें आवंगल ना न्हिदोवच्याक ना खावचें जेवचें ना मुक्काल ना तें कसन करचें कोण कितली तांकां प्रोवायड करचें म्हूण हे एक्टर्स लोकांनी पुरे प्रोसेशन काडया म्हूण खंय की फोर्टा दाखून कितें प्रोसेशन तांगेलें पुरे ओपन लॉरी आनी एक दोन लॉरी 25 कटल्यान लॉरी तांचे भितर पुरे एक्टर्स दिलीप कुमार सायरा बानू तेन्ना पळयलें हांवें सायरा बानू नर्गिस आनी राज कपूर देवानंदू आशिल्ली ना ती निरू पराय ती पळयल्या नज म्हाका ती निरू पराय बलराज स्वामी आशिल्ले पुराय जन तेन्ना गोपनी म्हूण आशिल्लो तो रू एकलो गोपू याकूब पुरे कितली सिनेमा आसत पळय त्या टायमाचे तांणी पूर जाण आशिल्लीं ती आनी ते वता आनी राबून नॅचरल रूप दिसता आशिल्लें ओपन लॉरीन जाल्यार एक एक चंद म्हळ्यार चंद आशिल्ली आमगे सायरा बानू पळयल्यार ती डॉलशी भारी चंद आशिल्ली तिगेली आमी सांगती आशिल्ली दिलीप कुमार चंद आशिल्लो मधुबालाकच सांगून तुजना ती बा केन्नाय घोशान हेंचे आसता आशिल्लें पडद ती वेळ तशीची भार चंद आशिल्ली देवानंतर आमगे सगळ्यालो हिरो आशिल्लो आतां कशें अमिताभ बच्चन म्हूण लांबता आमगे टायमार देवानंद तो भारी चंद आशिल्लो खुशी जावन अरे त्या देव मेळ्ळ्या वरे आमकां सगळ्यांक देवा पळोवचें मेळ्ळ्यार कशी खुशी त्या नमल्यार खुशी आनी आमी सगळे प्रोसेशन खंयत आयले तेन्ना फोन मोबायल कांय ना पळय खंयत आयले ह्यो ताड देव नाक्यार आयला की आमकां थंय ते वचा म्हळ्यार फुटपाथार जाग ना चमकून वचोंक रस्त्यार पुरे लॉरीनी जेना अर्द सांत तांगेल ओटू वता म्हूण आमगेल घरा येद्रा मेन रोड थंयची एक बिल्डींग सोळ्ळे मेन रोड आमकां थंय वचून राबलीं ती येतना एक लॉर येतना हो आयलो तो आयलो म्हटले बॉब अयो ते सगळ्यांनी बॉब मारचे अयो दिलीप कुमार पळय अयो हो पळय आनी जेनान कसं रड्ड पोटल्यो घंटी बांदून पोटली पुरे वयर दाखून तो गुड्डोचो तांणी सांगता ती फेको 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 म्हळ्यार उडयल कुले धरता ती मागीर केलो जेन्ना दुड्ड सांगिल्लें कवरे दिवयेत तुमी दुड्ड दिवयेत आतां दुड्ड दिवचे म्हळ्यार कोणाले आसता तितले 100 कटल्यान दी म्हळ्यार म्हूण जेनान पळय सुरू दाखून फूल दीस लागून आवंगल ओट्टू केला कसल नाक ते दिया आतां नाक म्हळ्यार बरी फरकट दिल्यार तांणी एक 4 दीस घालका ना म्हूण सक्कड जाणां पोटली पोटली आवंगले मेरी खाण तांणी पुरे हाडयली दिसता लॉरेरी खाण बिणान मेर कोण कोणाक पळय आतां तांदूळ दिवचे आतां वाणी म्हळ्यार 5 किलो गहू दे दिव म्हूण एक हेल्प म्हूण पळय त्या दिवची अशें करून आयली आमी प्रोसेशनाक आमी चिकेची तेन्ना अर्द पिशी म्हणका पळय तांगेल ओटूची हाजी आयली ते गेलींची महालक्ष्मी पळयली तितली पावना अयो देवानंद पळय देवानंद ताणें आमकां पळोवंक खातें जोडटे बॉम्ब मारचे लॉरीन तुका डिस्टन्स वता कितली लागीं न्हू जाल्यार हातूय दिवचे आसा सेकेंड करच्या म्हूण तें प्रोसेशन पळयतची चमकतच त्या लॉरी म्हापशेची चमकतच हाजी येयली ते गेली ती मागीर तांगेली पुरे कार येयली दिसता मागीर ते गर्दीनी कोण पळोवचें आमी वापस रिटर्न येयली ती खुशी जाली हळी गजाल की प्रोग्राम सो मागीर दुसरे दीस येता पेपरार कितली कितली 1000 कटल्यान की लाख कटल्यान लाखांनी नाशिल्ले तेन्ना इतले 1000 रुपया कॉन्ट्रिब्युशन जालें इतले जनान आवंगल दिले इतले अनाज मेळ्ळे ते जनाक पुरे व्हरून दिवचे आनी सगळे आसता बरें देव बरें करो म्हणचे इतली लायक आयडिया म्हळ्यार आनी तशीच आमगेल्यान कसं दिसलें उद्दा भरता आशिल्लें हांगा रस्त्यार आतांय भरता ताड देवनी म्हळ्यार मस्त पावसा उद्दा भरता ते ना हांगा खंय ते गणेश प्रसाद येद्राक थंय सकडेन ते पुरे उद्दा भरतना आमी कसं करचें स्कुलाक खंयचे दिकान उद्दा भरता पळय तेच वाटेन वचें म्हळ्यार ते एक एन्जॉयमेंट आतां स्विमींग पूल कशी तशीच
उद्दाक मागीर कशें रस्त्यार उद्दाक वयता आसलो कितली फूट आसता म्हणून पूण चेडूपणा ते एक वय नमुने. बद्दाची आनी तें उद्दाक पळय की उण आसलें रे स्कुला वतना बॅग मात्यार दवरलें आनी एक पेटी बुड्डून उठयली ती अरे स्कुला गेले कोणी टीचर पुरे वळली ते गो होम म्हणटात पळय ते दाखवून वापस घर काडायली ती पण पावस येयला म्हळ्यार भारी खुशी तसं पळय ते बचपन म्हणटात पळय तेन्ना गोतना ते गलीज उदक आतां पांय दवरचें मन येना रस्त्यार उदक भरलें गलीज दिसता पळय तेन्ना ते सगळें गोत्तू ना म्हणून असल सकाळी काणी आतां तूं नेमगेल म्हणून पुरे सांगतना म्हाका तेच युगां गेल्यावर दिसता म्हाका कितली की वर्स म्हाका तांडू न्हू ते पुरे चायल्डहूड कशें एन्जॉय केलें स्कूल दीस कशी काडले कशी प्रोसेस कितली सगळें केलां आतांच्या वरी गंमत तसल न्ही गो आमी आमगेले पुरे फुकटे गंमत जाता गंमत हें सकट आतांचें रिमोट कंट्रोल या कंट्रोल प्ले स्टेशन हांगा तर बिलकुल ना तें चेडवांट मेळचे ते लढाई करचे अयो गट्टी जावचे ನೇ रज म्हळ्यार आमगे ते मस्त चेडवान येवचे आशिल्ले मेल मम्माल चेडू वा बाप हानी चेडू तानी चेडू खेळची म्हळ्यार कसले आजेन आमकां इस्पिटांनी म्हाका आमकां दिवची नाशिल्लें गजगेन खेळ्ळी ती गजग म्हळ्यार ते शिवाय उडोवन गुरपाळे आशिल्ले गुरपाळ्यान खेळ्ळी ती ते गंमत पळय मागीर भातुकली म्हणाली ती ते खेळ्ळीची आतां चेडवां खेळ म्हळ्यार कसो पुरो हेंच न्हू पुरे स्केटींग ते फुटबॉल आमगेले पुरे मुक्काल खर्च नातील खेळ पण एकदम इंटरेस्टिंग खेळ घर घर खेळचे म्हणाली ती भायली गांवाचे आमी कशी रियल लायफान पळय ते आमगेले खेळा लायफान आजी ट्रेनर वचचे आसा आज तशी आमगे ते सोयरी येवचे आसा मागीर आमी पळयतात पळय ते पुरे ते आज कसल खावचे आनी तांणी कशी उलयतात ते आमी इमिटेट करचे वय गो कशी करचे अशी तशी गंमत आशिल्ली ते चायल्डहूड आतां येयले आमगेले बुडापा येयले जाल्यार तूं नेमगेले जाल्यार पुरे सांगले हांवें अशी अशी म्हूण आतां तुमी हास्या पुरो ती गंमत येयली आमकां रियली आमकां कळका की कशें आशिल्लो तो काळ त्यामुळे आमी त्या सकट पळयनी आमी त्या सकट अनुभव करनी म्हूण तुमी आशिल्ले निमित्त आमी आज फॉर्च्युनेट की आमकां असल सकट काणी आज आमकां आयकुचें मेळटा आनी ह्या सकट रेकॉर्डींग आशिल्ले निमित्त हे फॉर एवर लोकांक केन्ना जाय तेन्ना कितले वर्स जाय तितले वर्स ह्या आयकूं येता आतां हांव तुका इतली पॉयंट दिली ती तूं फुरसत अशी टायमार बूक बरय व्हेरी गुड सब्जेक्ट कशें मेळ्ळो करेक्ट सांगतल वरकेन आसते दोळटे सांगचे मिगेल नातीन सांगचे आस म्हाका मम्मा तूं एक बूक येता बरयना तुगेले सान नासतना दाखून आत्ताचे जे हांव जाल्यार फुरसत ना गो म्हाका आमी कसन बरोवचे कोण घेतले कोण वाजयतले म्हळ्यार म्हणून आज हांव तुका सांगचे आतां सुमार काणी मेळ्ळी तुका सब्जेक्ट मेळ्ळो डेफिनेटली मग टायटल वरकेन सडनली तुरतात थ्रू द आईज ऑफ जयपच्ची जालें ना बिगिनींग बिगिनींग मेळ्ळें viewers would have wait for the next session okay and for the book that will come out very soon आतां कशें तूं वता 3 महिने कशी फुरसत आसा पार्ट टायमचे एक बरोच सुरू कर आतां फ्रेश आसा मेमरी आणि सगळं रेकॉर्डिंग काय आसा वय मागीर कसं ओके थँक्स अलॉट जयपची एकदम गंमत येयली सेशनात तूं आनी म्हाका खंडीत करतास की व्युअर्स इतले ना जाल्यार मिगेल पशी चड गंमत येतलेची थँक्स अलॉट and see you next time in from Pacchave Paan to Picikile Paan. Thank you very much. Thank you. Namaste.